शुक्रारा धारबांदोड्या आरटीओ कार्यालयाचे उक्तावण येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या हातान जाले। या वेळार थळावो आमदार दीपक पावसकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरटेक्स गोवा खातीर धारबांदोडेच्यान महेंद्र गांवकार। ते ऑफिस बेगीतल्या बेगीन सेफ्टी करता कित्याक थंय कनेक्टिविटी मेळना आसली, नेटवर्क मेळना आसलें म्हणून आमी आमच्या माननीय मंत्र्या कडेन गेले। मंत्र्यान सांगलें तुमी जागो पळया, रेंटेड जागो पळया, थंय कनेक्टिविटी मेळटा, लोकां खातीर सगळी सुविधा, लोकांक लागीं पडपा जाय, पार्किंग मेळपा जाय। तेन्ना आमी मंत्र्याक म्हटलें संजीवनीची प्रिमायसीस आसा। रोखडेंच त्यांनी मंत्र्याक मुख्यमंत्र्याक फोन करून हांगा एमडी कडेन मेसेज पावयली, तूं GSIDC अंडर बांदून घे, जें कितें खर्च जाता ते आमी GSIDC डेपोजीट करता। त्या प्रमाणे डायरेक्टराचे ऑर्डर घेवन आमी हे काम GSIDC मार्फत बेगींतल्या बेगीन केलें। जें रुफींग जें आसा, टायलिंग जें आसा, हो पार्किंगाचे जे पेवर्स आसा, शेड जी आसा, ऑलमोस्ट ह्या कामाक 34 लाख रुपया खर्च आयलो GSIDC आनी त्या आरटीओ डिपार्टमेंटान आमकां दिल्ले गेले। अशी विविध कामां जी आसा, हेल्थाची जी हॉस्पिटलाची, ते हेल्थ मिनिस्टराची विविध कामां त्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जो पर्यंत अप्रुवल येना, जो पर्यंत आमकां लेटर येना, जो पर्यंत NOC येना, तो पर्यंत आमी तें काम करूंक शकता। आयज ह्या वाठारांत आरटीओ ऑफिसाक म्हणटा म्हाका सगळ्यान, पण आतां कनेक्टिविटी तें काम जाल्लें आसा। तेन्ना आतां जी कामां आसा तुमची फाटली जी पेंडींग आसा ती म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी सुद्दां, कित्याक ह्या उक्तावणाक जेन्ना काम कंप्लीट जाल्लें GSIDC तेन्ना मंत्र्या कडेन मातसो टायम नासलो, जेन्ना ते बिजी आसले। त्या खातीर मंत्री म्हणपाक सुदीन ढवळीकर लोकां खातीर दवरनाका, चालू कर, मागीर आनी एक दीस जेन्ना बरो टायम मेळटा, ते बरो दीस मेळटा, तेन्ना आमी वचोन ती उक्तावण करया। हे तेंचे मोठेपण लोकां खातीर बाकी कितें आसलें म्हणटार आमी उक्तावण करया, मागीर चालू करया। संजीवनी सहकार कारखान्याच्या आवारात हाडला ते म्हणजे ह्या व्यासपीठार आसा, आनी ते म्हणजे तुमचे लाडके आमदार GSIDC चेअरमॅन दीपक प्रभू पावसकर केलो आणि ते कार्यान्वीत 2013 भर पावसा दिसांनी केलें। हाजें श्रेय हांव घेना, हाजें श्रेय बाब दीपक पावसकर, संदीप, मागीर बालाजी, त्या वेळा वयले सगळे सरपंच पंच ह्या भागांतले, आनी मुखार येवन हे सगळे मुखार गेला। आनी ताचे बरोबर तांचो आमदारूय आशिल्लो त्या वेळार, पूण तो येनाशिल्लो, तो फाटल्यान रावलो। आनी हेच गोश्टी आज भरभराटीक आयल्या। जे ऑफिस ल्हानशा हातूंत आशिल्लें ते आतां मनीस ज्या कडेन आसा, म्हणजे वर्तळ ज्या कडेन आसा थंय आयला। आनी त्या बद्दल हांव डायरेक्टर आनी आमदार दीपक प्रभू पावसकरांचें अभिनंदन करता।